120 फायली मांद्रे विलेजीन जे अटल आसरा योजना हेच्या अंतर्गत तेंच्यांनी अप्लाय केल्ले. सो आयज गेली 1.5 वरां जाले ते फायली तशाक तशे पडून आसा. तेन्ना आदरणीय MLA आमचे जी दारोलकरी आसले तेन्ना होच प्रश्न आमी तांकां केल्लो की खूब लोकांचे इश्यूज आसा रिगार्डींग जे अटल आसरा योजना. जवळ 120 लोकांचे जे हे लोक आसात आमचे मांद्रेची जनता, सो तांकां एक आशा की आयज मेळटले फाल्यां मेळटले. खुबशे लोकांचे अडचणी आसात, लोकांची घरां खरीच दुरुस्त करपाची आसा. लोक आशेन आसतात की आपले कितें सरकार दितलो आनी आमी फुडें करतले म्हणून. पण आयज अशें सरकारान म्हाका दिसता हो खेळ केला कितें. आयज ही पळोवपाक गेल्यार तुमी पळयात 120 नांवां आमची आसात मांद्रे विलेजीन, स्पेसिफिकली सांगता मांद्रे विलेजीन. आनी आयज तांकां दिसाच्या दिसा म्हाका दिसता एक 2-2, 3-3 अशे एप्लिकंट येवन विचारून वयतात आमकां. आनी होच प्रश्न आमी आमचे सुभाष सरदेसाय हांकां आमी विचारलेलो, तर तेन्ना एक विदीन 3 म्हयन्यान 4 म्हयन्यान हें कंप्लीट जातलें म्हणून. सो हांव म्हणटा कितें, ह्या माननीय आमदार जो आसा पळय जी दारोलकर हेंच्यांनी जे मिनिस्टर जनता दरबार म्हणून मांद्रे गांवांत जेन्ना घेवन येयल्ले, हो कितें बेश्टो शो ऑफ करपाक हाडलेलो हेंच्यांनी. त्या लोकांची एक अशी फकाणां करपाक येयल्ले. तेंच्यांनी खूब एश्युरन्स दिल्ले आमी हे करतले आमी ते करतले. पण ह्या सामान्य लोकां कडेन हे कोण श्रीमंत जावना, हे गरीब आसात बाबडे. आनी तेंची खरीच घरां जर तुमी जर पळोवपाक गेल्यार आयज ती घरां खऱ्या अर्थान रिपेर करपाची गरज आसा. तुमचो फिल्ड सर्वेयर अलॉंग वीथ ऑल द टेक्निशियन वचून पळोवन येयल्यार ती गरज आसा तांकां. सो तेंचो एक तुमी हे स्किमी काडून मतदाना पुरतीच तुमी हेंचो उपयोग करता. हे आदरणीय आमचे जी दारोलकर आसात तेंच्यांनी बाकीचे जे कार्यक्रम जे राबयतात तेंच्या बरोबर हे सामान्य लोकांचे जे फायली अडकून पडल्यात, आयज तुमी हांगासले मांद्रे मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करतात. पण त्या लोकांक कसो न्याय मेळटलो हे बारीक बारीक गोश्टी गरजेचे आसात. जे कूळ मुणकार जे केसीस आसात पेडणे तालुक्यांत म्हाका दिसता कितले तरी हजारो केसीस हे हा पळय पेंडींग आसा 10-10 वर्सां हालीं. तुवें तुज्या भाशणांत तेन्ना म्हटलेलें की ऑफिसांच्यान 5 एडवोकेट काडटलो आनी तो तांकां सगळे केसी रेडी करून दितलो. पण ही थट्टा करची न्हू. जाता आयज तुमकां मुख्यमंत्री बरे आसात म्हणून अशें आयकता. हांव मागता की तुमी ह्या मुख्यमंत्री इतले बरे आसून तुमी पेडणे तालुक्याचो कसो विकास जातलो पळय तेचेर लक्ष दवरात. आयज कितले तरी आमचे शेतकरी भाव आसात, आमचे मुणकार आसात, हे कूळ आहात, तेंचे केसी जे अडकून पडल्यात. मामले कोर्टाचे जेन्ना दाराचेर आमी पळयतात थंय जेन्ना धवो पेपर नासल्या पुरो म्हणटात ते, धवो पेपर चिकटायल्लो आसता म्हणटात ते, थंय कितें बरयल्लें आसता, द कन्सर्न मामलेदार इज नॉट अवेलेबल, ही इज ऑन सम अदर ड्युटीज. जेन्ना तो पेपरच पळोवपाक येता जेन्ना ते दाराचेर जेन्ना पेपर आसना तेन्ना तांकां एक खरेंच समाधान दिसता की आयज कितें तरी घडटलें. आयज इतली केशी आसात, पण हे कूळ मुणकारांक होवन हे केन्ना मेळटलो. जे भाऊसाहेब बांदोडकरान जो कायदो काडलेलो कसेल त्याची जमीन कूळ मुणकारांक लागून, जे कोण कसेता तेंचे एक टॅनंट म्हणून डिक्लेरेशन करपाचें आनी दुसरो जेची घरां तांकां मुणकार डिक्लेअर करपाचें. आयज अशे कायदे तुमी काडटा जे भाऊसाहेब बांदोडकरान तेन्ना कूळ मुणकारांक लागून जो सर्वे केल्लो आनी तेंची जे टॅनंट कॉलमान जे अदर रायट कॉलमान तेंची जी नांवां आसली आयज तुमी तेंचेर संशय दवरलाय. जो तुमी असेंब्लीन बिल पास केल्यात तेंच्यांनी आतां डिक्लेअर जावंक जाय म्हणून तो एक तेंचेर तुमी एक बर्डन हाडल्यात. हांव म्हणटा कितें, तो डिक्लेअर जावपाक लागून ते बाबडे अर्ज करतात पळय, कितलीं वर्सां जालीं तेंचे कडेन आतां केसी पेंडींग आसा. पण ते डिपार्टमेंटाक हांव म्हणटा कितें, ह्या माननीय आमदारान तशेंच आमचे प्रवीण भाई आल्लेकर हेंच्यांनी सुद्दां मुख्यमंत्र्याक सांगचें आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक तेंचे पर्यंत ही जी पेडणे तालुक्याची जी कंप्लेंट आसा, जे लोकांचे जे इश्यूज आसा ते सॉल्व करपाचे. आमचे प्रवीण आल्लेकर हे पेडण्याचे MLA ल्हानशा ह्या कोरगांव ह्या गांवांत तेंच्यांनी एक हालींच त्या कोरगांवच्या जनतेक एक बऱ्यापैकी सुसज्ज एक ग्रावंड तेंच्यांनी सुपूर्द केला. जाल्यार आयज आमचे मांद्रेचे MLAs आसा जे आयज गोविंद गावड्याचे सुद्दां एक बऱ्यापैकी एक मित्र, आनी तरी आसतना मांद्रे गांवांत अजून ग्रावंड ना.
तेन्ना हांव सरपंच जाल्लो तेन्ना तेंच्यांनी एक रिक्वेस्ट केल्ली एनओसी. म्हाका दिसता एनओसी हांवें विदीन अ पिरियड ऑफ 3 ते 4 दिसां भितर हांवें तांकां एनओसी दिली ग्रावंडाक लागून. जेन्ना हांवें तांकां एका म्हयन्या भितर लेटरूय केलें की हो ग्रावंड केन्ना कॉमेर्स जातलो, ग्रावंडाचो पोझिशन कोणा कडेन आसतलो, जो ग्रावंड कन्स्ट्रक्शन जातलो तो ग्रावंड विलेजीक जाय तसो जातलो वो आमदाराक जाय आमच्या स्पोर्ट मिनिस्टराक जाय तसो जातलो. हे आमी जेन्ना हो विशय जाल्लो ग्रामसभेक सुद्दां मांद्रे विलेजच्या ग्रामसभेक जेन्ना विशय येयल्लो की हो ग्रावंड जो जातलो तो लोकांक विश्वासान घेवन ग्रावंड करचो म्हणून, त्या नुसार हांवें तांकां एक लेटरूय केल्लें कोणाक आमचे MLAs तांकां जी दारोलकर हांकां. पण आयज पर्यंत तेजें कांय उत्तरय येवंक ना. हांव पळयता हालीं तेजे कितें मनीस येतात थंय ऑफिसांतले सर्वे करतात, टेपी लायतात, सर्वेर हाडटात. हांव तांकां एक सांगूंक सोदतां आमच्या MLA जी दारोलकर हांकां, पळय मांद्रे पंचायतीची जी प्रिमायसीस ओ ग्रावंड ओ आनी खंयची प्रॉपर्टी ही खंयची संस्थेची न्हू, ही मांद्रेच्या जनतेची. आनी जे कितें तुका करपाक जाय, खंय टेपी लावपाक जाय, सर्वेर हाडपाक जाय, तुका ग्रावंड करपाक जाय, त्या जनतेक विश्वासून घे, मांद्रेच्या जनतेक विश्वासून घे, एटलिस्ट पंचायतीक सुद्दां. हांव हालींच पळयता की काल एक कार्यक्रम तेंच्यांनी एक घडोवन हाडलो. त्या जायरातीचेर हे पळय दी गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने उदरगत संस्था ही जी दारोलकर यांच्यांनी एक भव्य शेतकरी मेळावा केला आणि अतिथी कोण आहात पळय MLA जी दारोलकर आसा, मागीर व्यवस्थापक आसा संदीप धारकर म्हणून, मागीर कृषी संचालक गोवा राज्य, अध्यक्ष कोण पेडणे शेतकरी सेवा सहकारी. ज्या मांद्रे गावात एक भव्य शेतकरी मेळावा करता आणि तो खंय करता, मांद्र्याचो जो आमचो ग्रामपंचायतीचो हॉल आसा त्या हॉलान. आणि खंय हांगासर सरपंचाक इन्व्हिटेशन ना, सरपंचाचे नाव ना, त्या जायरातीचेर इन्व्हिटेशनाचे ना, डेप्युटी सरपंचाचे ना, एका पंचाचे. सो हो कित्याक हो भेदभाव? सो आयज कितें मांद्रे गांवच्या सरपंचाक कसो रिस्पेक्ट करता, कसो पंचायतीक ट्रीट करता, ह्या मांद्रेच्या जनतेन लक्षांत घेवचें. पण हे कोण घडोवन हाडटा हे सगळ्या जनतेक खबर आसा. हे आमदारा शिवाय कांय जायना. जेका जाय तेका तो आफयतलो, जेका नाका तो तेका आफयना. सो आमी ते घेवन बसना, पूण खंय तरी प्रोटोकॉल दवर. 2027 हे प्रोटोकॉल सगळे भायर सरपाचे आहात. पब्लीक क्रिमेटोरियम स्मशानभूमी हो विशय खरोच सिरियस आसा. हो इन्सिडंट ऑलरेडी जाल्लो आहा. मांद्रे पंचायती कडेन एक प्रेत दहन जाल्लेली आमची. सो हो सिरियसनेस गांवांत धरून ग्रामसभेक ठराव घेवन जो कितें प्रॉपर चालना दिवपाक जाय थ्रू प्रॉपर चॅनल ठराव घेवन हांवें ऑलरेडी जो BDO डिपार्टमेंटाक धाडला, BDO कडेन. BDOनसून प्रॉपर चॅनल तो डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन गेला, थंयच्यान तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान गेला आणि सध्या तो प्रोसेस चालू आसा. हे सगळे विशय चालू आसतना जेन्ना कन्सर्न डिपार्टमेंटान ती फायल फॉलोअप करपाक लागून गेल्लो, ज्या जाग्याचेर जी गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आसा जुनस ह्या भागाचेर, ज्या जाग्यार आमी मांद्रे पंचायत मांद्रेच्या गांवांक लागून, मांद्रेच्या लोकांक लागून ती एक पब्लीक क्रिमेटोरियम करपाक सोदता मांद्रेचे जनतेक, जाल्यार थंय MLA एक नोट घालता. MLA LED फंडा थ्रू एक स्मशानभूमीक लागून तो लँड एक्विजिशन आपूण एक मागता थंयसर. आनी थंयसर कितें बरयल्लें आसा, इन द लार्ज पब्लीक इंट्रस्ट. सो MLA कितें करपाक सोदता आणि ही जी पब्लीक क्रिमेटोरियम जो करता तो कोणाक लागून ते तेणी क्लॅरिफाय करचे. मांद्रेच्या जनतेक, मांद्रेच्या लोकांक लागून आमी ऑलरेडी पुढाकार घेतला. ग्रामसभेच्या ठरावानुसार ग्रामपंचायत मांद्रेन ऑलरेडी धाडलेले आहा लेटर, प्रोसेस चालू आहा. जाल्यार हो MLA हो नोट घातला. MLA LED फंडा थ्रू जो क्रिमेटोरियम करता ती कोणाक लागून हे क्लॅरिफाय करचे. तुका जर दिसता मांद्रेच्या जनतेक जर न्याय दिवपाक जाय, पब्लीक क्रिमेटोरियम करपाक जाय, जाल्यार ती आमी फायल ऑलरेडी ट्रान्सफर केल्या, ती फायल आमी प्रोसेस केल्या, तीच फायल तूं कंप्लीट करून आमकां दी. जी बांदपाची आसा, जे कन्स्ट्रक्शन करपाचें आहा ते पंचायत आमी समर्थ आसात बांदून कन्स्ट्रक्शन करपाक. आमकां फंडाची तुजी गरज ना, फक्त आमकां लँड ट्रान्सफर करून दी. आणि लोकांनी सुद्धा एक विचारपाची गरज आसा की ही जेन्ना मांद्रे ग्रामपंचायतीची फायल ऑलरेडी फॉरवर्ड जाल्या, जाल्यार MLA हे नोड ही लँड एक्विजिशन किंवा पब्लीक क्रिमेटोरियम कोणाक लागून बांदता?